म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां आपलें उतर दिलेलें आसा. ताणें आमकां सांगलां, म्हजे सारकी तुमी जायात. हांव तुमचो बाप, हांव तुमचो रोचणार, तुमकां हांवें घडोवन हाडल्या. जसो सुर्गीचो बाप संपूर्ण पूर्ण तशीच तुमी जायात. तर हो हुकूम ताणें आमकां दिलेलो आसा. पूण ताणें आमकां कुरपेनूय भरल्यात. जेजू सोबे आमकां ही कुरपा मेळ्ळ्या. आतां आमी ताच्या एकवटान जियोंक जाता वो आमचे वस्तुगीर जियोंक जाता. हें आमी भितरल्यान पळोवंक जाय. कशे भाशेन आमी वागता ताका एकवटोन आमी वागोवंक जाय. आनी हांगसर आमी थोडो तोकस घेवंक जाय. हें सोंपें जायना. सोंपें म्हणजे आमकां जाय पळय तशें करपाक. आमी बरें करूंक सोदता आनी बरें आमी कोत्ता, पूण तें तोगोना. कित्याक ती एक व्हांवती जर न्हय. जशे भाशेन चोंदरीम उजवाड दिना. चोंदरीम सुर्याचेर अवलंबून आसा. तेच भाशेन आमी देवाचेर. आमच्यान उजो तो देवाचो दुसऱ्यांक दिवंक जायना, मोगाचो आनी बोगसवण्याचो. पूण जितली आमी ताचेर आमचें ध्यान मन लावन जियेता, तो आमचें सगळें हें सगळें करूंक लागतलो आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. पळयात कितें सांगलात पळय तें आमकां. तुजो मोग कोत्तात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दोयाड. म्हणटच आमी देवा भाशेन तो जियेत जाल्यार तो आमकां आपली दोया सदांच दाखयता. ताची काकलूत आमचे सगळें सदांच आसा. पूण आमी तर पातक करीत तो आमकां तरी पूण बक्षिता. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा अदीक सोंपता काकलूत करूंक आनी बोगसणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपोळ्याव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकांक प्रवादे उद्देशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक ना. पूण तरी पूण तो काकलूत कोत्ता पळय तसलो. आनी हाका लागून देव आमकां सांगता, तुमी नीत करतात त्या प्रमाणे तुमची देव नीत करतलो. कोणाकूय गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. आनी दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. आनी ज्या मापांत आमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान आमकांय मेळटलें. भयणीनो आनी भावनो, हें सगळें आमी स्पश्टपणी आयकलां आनी आमी जाणो, पूण तें करपाक आमच्या लागीं जायना. आनी हांवें तुमकां सदांच सांगलां, देवूच आमकां म्हणटा, हांव तुमचें सोबें आसा, तुमी म्हज्या एकवटान रावात न्हय. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबें आसा, ताचे सोबें आमी रावया आनी तो सगळें सारकें थाऱ्यार हाडटलो. इतलें सोंपें. पूण कित्याक म्हणून आमी करिना? कित्याक आमी आळशी. आळसाय आसा आमचे मदें. ते आदले भाशेनूच आमी चलत वेता. दुसरें कितें करूंक जाय जाल्यार आमचे मदें सुडसुडाय येवंक जाय. आमकां तें करूंक जाय. इतली उर्बा आसूंक जाय. कुरपा दिलेली आसा, पूण आमी तर उर्बेमोत आसना हें सगळें पाळच्यात, नाजाल्यार आमचें जिवीत तशेंच उरतलें. आमी हे भाशेन उरलीं की ना, देंवचाराक तें बरें लागता. कित्याक तो जाणा हें कांय करचें ना म्हणून. वचात मिसाक, वचात तें करात, पूण तुमचें जिवीत बदलचें ना. जिवीत बदलोवंक आमी फकत एकूच करूंक जाय. जेजू काजेर जावंक जाय आनी जेजूच्या एकवटान आमी सगळो गोत रावंक जाय. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सोबें आसा. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी ताचे सोबें रावत जाल्यार जातलें. पूण प्रॅक्टीस करूंक जाय. हांवें तुमकां सदांच म्हणलां, जेजू कितें करतालो? जेजू रातचो आपल्या बापायशी सगळीं आपली चिंतना भावना धरून तो न्हिदोंक वेतालो. बाप मागीर ताका बरो घडोवन हाडटालो आनी सकाळीं तो उठून बापाक एकवटून रावतालो. आनी तो कितें म्हणटा आमकां, तुमी तर म्हाका पळयला जाल्यार तुमी बापाकूच पळयला.
म्हजी उतरां म्हजी न्हय ती ताची उतरां. तो म्हाका सांगता तें हांव तुमकां कळीत करतां. तर हो जावन आसा हें जावन आसा जेजूचें जिवीत, आनी होच जेजू आमचें सगळें आसा. आनी जितली आमी ताका एकवटोन ताका हाजीर जावन जियेता ताचें जिवीत आमच्या उदेशी सगळ्या जाणांक दिसती पडटलें, कित्याक आमी ताचे कोडीचे सांदे. हे पयलीं भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जियेलो आनी तो आमकां सांगता ह्या कृपेच्या नयनांनी तुमी अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटांत रावशात तर हांव ह्या पासत तुमचे पासत मागतलो की तुमी जेजू सारकीं अदीक जात आनी हांवूय जावन हे भाशेन जियेलो तर तुमच्यानूय तें जिवंक जाता. ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. भयणीन भावनो, निराशी जाय नाका, पूर्ण सुडसुडाय आळसाय सोडून ताचें सगळें आमी आमचें जिवीत सारया. आनी हांवें तुमकां सदांच सांगलां 2 वस्तू करात म्हणून. एक म्हणजे आत अशें जोडूंक जाता, आतांच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा, ती आमकां पेकोडी दितली, कुडीची, मनाची आनी आत्म्याची. आयकात तें आनी ते भाशेन करात. खूब जाणां आतां करूंक लागल्यात. तुमी तर मिसान पर्यंत हे भाशेन सगळो कोत रावशा जाल्यार हांव गॅरंटी दिता मीस काबार जाता म्हणटूच तुमचें सगळें भितरलें बदलतें. तुमकां समजोवचें ना तें, पूण मागीर हळू हळू तुमकां समजतलें वय म्हजें सगळें बदल घडोवन आयिल्लो आसा. आनी दुसऱ्यांक तें कळटलें हें आतां आदले भाशेन जियेना, आतांची उतरां वेगळी. तर हे भाशेन दुसरें म्हणजे कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणीचेर न्हिदताना प्रत्येक सुस्कार मणी घेतली की ना सुस्कार घेयात आनी जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडून जेजूचेर दवरात. हें कितलेपणी सांगलां हांवें तुमकां. हांव बोगोर बोगोर सांगतलो, कित्याक आजून तुमी पाडूंक ना, आजून तुमी तें आयकूंक ना आनी आजून तुमी ते भाशेन जियेना. तर सोंपें जिवीत म्हजें सगळें रिगून रावत आनी हांव तुमचें सगळें रिगून रावता. सोबा फळां तुमी दितल्यात. तर भयणीन भावनो, हे भाशेन आमचे हात धरया उंटयेन, दोळे बंद करया आनी जेजू हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान पांयांची बोट आसा तिजो तान तकले मेरेन बरोवन येता. सगळ्या सांदांनी तो आसा जाल्यार ताचें बरेंपण आमकां मेळटलेंच. पूण आमचें सगळें जें वायटपण आसा आनी तें भितर रुजलेलें आसा तें सुस्कारांतल्यान जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी जेजू आमकां तातूंतली सुटका दितलोच. आनी आमचें जिवीत ताच्या मोगान, ताचे कृपेन, ताच्या सगळें बरेपणान भरून आमी अदीक आनी अदीक ताचे खरे सांदे जावन तोच आमचें सगळें जियेतलो आनी आपल्या बापायचें राज आमचें सगळें उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान घडून हाडटलो.